आयकात, एका मनशा विशीं हांव सांगूंक सोदतां. पयले सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी कितें पळयता? हांवें पातक केला. अशें पातक करून, पोत्तून पोत्तून पातक करून थिंगा अशें म्हणोंक जायना. आनी हेच भाशेन तूं फकत थिंगा बडबड करीत जाल्यार तूं उलयता पळय तें कांयच व्हॅल्यू आसचें ना. आतां आमी नोंदोर मारया 15 वोड 24तल्यान आमी पळोवया. साऊल म्हटलें, हांवें पातक केला. हांवें आमचे पोरजेचे लोकांचें बें धरून आनी तांचीं उतरां आयकोन सोर्वेस्पोराचे आनी देवाचे उतराचे आड हांव गेलों. थोडें पॉलिश करून उलयता तो आतां. हांवें पातक केला अशें तो सारकें तो म्हणटा, पूण पोरजेच्या लोकां लागीं भिलो अशें म्हणटा. साऊल राजाक पोरजेक भिवपाची थंयसर गरज नासली. ताका राजा कसो वेंचून काडलो पळय त्या सोर्वेस्पोराची ताणें भिरांत धरूंक जाय आसली. जे सोर्वेस्पोराक भियेतात ते मनशांक केन्नाच भियेवचे नात. मनशांक भियेता पळय ते सोर्वेस्पोराक केन्नाच भियेनात. तो लोकांक भियेलो आनी सोर्वेस्पोराचेर ध्यान दिनासलो. तो म्हणटा हांवें पातक केल्लें आसा. ताका बोगसोणें मेवलें काय? साऊलान मानून घेतलें हांवें पातक केला म्हूण. जेन्ना पळय ताणें मानून घेतला जाल्यार सोर्वेस्पोरान कितें केलें आतां तें आमी पळोवया. पातक केल्या उपरांत आतां ताणें मानला. आतां उतर पळोवया. 26 सामुएलान साऊलाक अशें म्हटलें, हांव तुज्या सांगाता आतां वयचो ना. कित्याक? तुवें सोर्वेस्पोरान जें तुका सांगलां पळय तें करूंक ना. आनी सोर्वेस्पोरान तुका इस्रायलाचो राजा तूं आनीक आसचो ना म्हणून अशें केलां. हांवें असलें पातक केलां म्हूण साऊलान अशें म्हणलें. साऊलान आपल्याची चूक मानून घेतली. ताणें आपल्याचें पातक मानून घेतलें. ताका बोगसोणें मेळोंक जाय आसलें पूण ताका मेळोंक ना. हांवें पातक केला अशें मानून घेता पळय तो दर एक मनशाक बोगसोणें मेळोना. आयज जायते लोक आसा ते पातक केल्या उपरांत म्हणटा म्हाका बोगसोणें दी, म्हाका बोगसोणें. तुका बोगसोणें मेळचें ना. तुका सजा फावो जातली. हांव तुमकां भेकडायना. हांव तुमकां शिडकायतां. हांव विनोवणी कोत्तां तुमी वायट कामां करपाचें सोडात. तुमी फोटकी पळय ओत्मिकाय आसा ती पयस करात. आनी खरी ओत्मिकाय पळय ती मानून घेयात. फारोन पातक केला अशें म्हटलें. साऊलान पातक केला अशें तो म्हणटा. फारो पोत्तून पसून कोश्टान पडटा आनी साऊलाचेरूय सोर्वेस्पोराचो राग देंवोन येयलो. हांवें पातक केला अशें साऊलान म्हटलां. तर सामुएलान ताका अशें म्हटलें, सोर्वेस्पोराची आज्ञा तुवें ती सारकी मानूंक ना. त्या पासत सोर्वेस्पोरान तुका इस्रायलाचो तूं राजा आनीक तूं आसचो ना म्हटला. कारण कितें तुमी जाणा? हांवें पातक केला अशें साऊलान म्हणोन दुसऱ्याचेर बोगलांटां घालता. तो सुटावे करून मानिना. गिन्यान नासतलो हांव एक मनीस, हांव एक पिसो म्हणून मानिना. ह्या भाशेन तो थंयसर मानिनासलो. तो कितें म्हणटालो? आपले पोरजेचे भिरांती पासत आनी तांचें हांवें आयकोन सोर्वेस्पोराचें आनी तुवें सांगलां पळय तें कुशीन दवरलें. हेका नाटक करप आनी फटोवप अशें म्हणटा. आदांव, हांवें जें तुका फळ खायनाका म्हणलें पळय तें फळ तुवें खाल्लां काय? ताणें तें मानून घेवंक जाय पूण ताणें मानूंक ना. सोर्वेस्पोरा तुवें नाका म्हणलेलें. तरी आसतना हांवें तें केलें. हें सारकें न्हू. हांवें ती चूक केल्या. पूण हांवें एकल्यानूच न्हू, म्हज्या सांगाता म्हज्या बायलांनी तें केलें. आमी तुजीं उतरां आयकोंक ना. आमकां तूं बोगसोणें दी. ताका थिंगा बोगसोणें मेळपाचें पूण थंयसर आदोवान आपल्याची चूक मानून घेवंक ना. तुवें म्हाका पळय जी बायल दिल्या ते बायलेन म्हाका हें खावंक दिलें. हांवें तें खाल्लां अशें तो मानून घेता पूण तरी आसतना आपल्या चूक पळय ती आसा ती लिपोवंक सोदता. ती चूक पळय लिपोवपाची कोशीश कोत्ता. सोर्वेस्पोर मानून घेवचें ना. जरी तुवें चूक केल्याय, तुवें तुजी चूक आसा पळय ती सारकी मानून घेवची पडटा. आनी ती तुवें सोडूंक जाय. अशें करचें न्हूय. दुसऱ्याचेर तुवें बोगलांट घालचें न्हूय. ताचे पासत हांवें अशें केलें. ताचे पासत हांवें अशें केलां. हें कारण पळय त्या पासत हांवें हें पातक केलें. ह्या भाशेन तुमचे चुकी लिपोवपाची कोशीश करूं नाका. तुवें कित्याक अशें केलें? हांव आनी कितें करूं? त्या सोरपान त्या सोयतानान ताणें म्हाका फटयलो.
आदावान आपल्याची चूक मानूंक ना, एवेनूय आपल्याची चूक मानूंक ना. दोगांनी कितें मानलें? एकामेकाचेर ते बोगलांट घालताले. त्या सोरपाचेर बोगलांट घातलें. सावलून पोरयान अशें म्हटलें हांवें पातोक केला. हांवें सोर्वेस्पोरान आनी तुवें सांगलें तें मानूंक ना. हांवें चूक केल्या. काळजांतल्यान तो पश्चाताप केलें बरें आसपाचें. पूण चूक करून मागीर सॉरी म्हणप कॉमन जाल्लें आसा. आतां बारकायेन तूं आयक. म्हाका अजून पसून उगडास आसा. एका दिसा थोडे जाणटे मनीस बॅट आनी बॉल घेवन ते फेंवताले. त्या टायमार जेन्ना तो जाणटे मनीस फेंवता जाल्यार आनी मागीर आमकां फेंवंक जाय जाल्यार आनी जेन्ना ते हिंगा थिंगा मारता पळय तेन्ना आमकां तो बॉल हाडून तांकां दिवचें पडटा. आनी तेन्ना आमी बॉल हाडून तांकां पोतून दिताले. आनी मागीर ते खेळल्या उपरांत ते नॅट काडटा आसतना ते बॅट आनी बॉल आमकां दिवन तुमी खेळत अशें म्हणटाले. ताणें बॉल फोर्सान मारलो आनी तो पयस मागीर वेता. जाल्यार बॉल म्हाका हे भाशेन तांकां उडोवंक जाय आसलो. जेन्ना पळय हांव ते बॉल उडयता पळय तो बॉल तांच्या बॅटाचेर पडोंक जावो. आनी तेन्ना ते बॉल घेवन ते फेंवतात. जोरी हांव बॉल तांच्या मुखार घालीत तांकां थिंगासो सोकला ते बॉलाक थिंगसून सावन उखलचो पडटा. तांणी म्हटलें, तूं म्हज्या बॅटाचेर बॉल घाल तें म्हाका बरें जातलें. दुसरे फावटी पासून ताणें बॉलाक फोर्सान मारलें बॉल पयस गेलो. पोतून हांवें बॉल उडयलो आनी सोकला पडलो आनी हांवें म्हणलें सॉरी. म्हज्या बॅटाचेर बॉल घाल. बरें आसा. सॉरी अशें म्हटलें. तिसरे फावटी बॉल मारता पोत्तून हांवें बॅटाचेर घालूंक ना हांवें सोकला उडयले. आनी तांकां पळोवन हांवें म्हणलें आरे सॉरी 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 अशें हांवें म्हटलें. ताणें लागीं येवन अशें मागीर म्हाका म्हटलें, एक फावटी सॉरी म्हटल्या उपरांत तें सांगलां पळय ताजें व्हॅल्यू आसता. आनी जोरी तूं पोत्तून पोत्तून म्हणशी सॉरीचो व्हॅल्यू वाचचो ना आनी तुजे पासून कांय व्हॅल्यू वाचचें ना. आनी तेन्ना पळय म्हाजी वर्सां हांव फकत 10 वा 11 वर्सांचो आसलो. हांव ल्हान आसलो. पूण आजून पासून म्हाका उगडास आसा. आजून पासून म्हाका तें उगडास आसा. सॉरी जें म्हणप सारक्या वेळार म्हणत जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसता. पूण पोतून पोतून म्हणत जाल्यार त्या सॉरीक मागीर व्हॅल्यू आसना. ताची पासून व्हॅल्यू वाचचें ना आनी तुजी पासून व्हॅल्यू वाचचो ना. दर एका वेळार तूं चुकी करीत आसाय. फकत सॉरीच अशें तूं म्हणत आसाय. ओ बायलेक तूं अशें म्हणटा, ओ इश्टांक तूं अशें म्हणटाय. तुज्या सिनियराक वो तुज्या बॉसाक वो तुज्या सांगाताक काम करता ताका. तुज्या आवयक वो तुज्या बापायक अशें तुवें म्हणोंक येता. पूण तूं पोत्तून पोत्तून चुकी करीत रावताय. आनी सॉरी म्हणत रावता जाल्यार तें एकदम बरें न्हूय. जाल्यार सॉरीचें आनी तुज्या पासून व्हॅल्यू वाचना तें मातशें उगडास दवर. आयज जायते लोक चुकी करतात आनी लागीं येवन मागीर म्हणटा सॉरी. बस मातशें सॉरी म्हणटा. ती ताका संवय जाल्या. ही तांकां एक संवय जाल्या. ना, असली सॉरी एक्सेप्ट करूंक जायना. दुसरें म्हटल्यार हांवें पातोक केल्लें आसा. अशें जेन्ना तो म्हणटा, सावलून हांवें पातोक आदारला हे भाशेन जेन्ना ताणें म्हटलें, साम्युएलान आतां म्हणलें आतां तूं आयक. सोर्वेस्पोरान जें सांगलां पळय तें तुवें कुशीन दवरलां म्हणोन. सोर्वेस्पोरान पासून तुका इस्रायलाचो राजा तो जो आतां थिंगा सोडल्यान तुका राजांतल्यान कुशीन दवरला. इट्स फिनिश्ड. इट्स ओवर. सोर्वेस्पोर तुका कसली सजा दिवचे पयलीं तूं बोगसणें मागी जाल्यार बरें जातलें. हाजे पयलीं की सोर्वेस्पोर तुका कसली सजा दी. तूं सोर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान येवन देवा लागीं बोगसणें मागल्यार बरें. आनी तुजे तर पातोक तें वाडत रावत जाल्यार सोर्वेस्पोर तुका तो खास दिवपाक तयारी करता. तेन्ना सॉरी म्हणून मागीर कांय फायदो ना. आतां आमी पळोवया. सोर्वेस्पोरान तुका आतां इस्रायलाचो राजा थिंगासोरल्यान कुशीन काडून दवरला. आनी साम्युएल आतां वचपाक पडटलो. आनीक सावलून ताजे पळय तें आंगोस्त्र दवरलें आनी तें आंगोस्त्र पिंजलें. बारकायेन आयक. जोरी कोण मनीस थिंगा गाय करून आनी आपल्याची बूद उजार करिनासतना आज्ञा पाळिनासतना ओ पवित्र कसलें काम करता जाल्यार तो चुकीचे चुकी करीत आसता. ताचे एके चुकी फाटल्यान आनी एक चूक तो करीत आसता. तुवें सोर्वेस्पाची उतरां कुशीन काडल्यार सोर्वेस्पान तुका आतां कुशीन काडलेलो आसा. ह्या भाशेन तो म्हणून आतां वयतालो. अशें आतां वयतालो पळय तो प्रवादी अशें वयतालो पळय तो थिंगासलो याजनीक साम्युएलाचे ताजे आंगोस्त्राच्या पोंताक तो गोट दोत्ता. ताणें ताजे आंगोस्त्राक पळय ते कुशीन दवरला ते जाले ते भाशेन पळय जे ल्हान भुरगीं आसा पळय तेन्ना तीं
तुजे पळय उतरां आयकना पळय तेन्ना तूं कितें करता तूं ताका आडायताय. आनी जोरी तुमचीं भुरगीं तुमचें उतर आयकना जाल्यार तुमी ताका म्हणटा आरे राव अशें तुमी म्हणटाव. वो तुमी ताच्या हाताक गोट धरतात, वो ताच्या बुजार हात धरून ताका आडोवपाची कोशीश करता. अशेंच न्हू? आमचे पूण जे व्हडटे मनीस आसा, जें तांकां जाय आनी त्या भाशेन आमी करिना जाल्यार आमी तांचें कितें कॉलर धरतात? आमी ताचे कॉलर धरतले काय? वो तांचीं कापडां धरतलीं काय? तांकां तुमी धरून वो तेणें घातल्या पळय ते आंगवस्त्र धरून तुमी तांकां कितें ओडटात? हें कितें तुमी सांगात? अहंकार. ही एक व्हडली मिजास. तो एक प्रवादी. त्या राजाक ताणेंच थिंगा अभिशेक केल्लो. सर्वेस्परान ताका धाडलोलो. राजा करपाक सामुएलान ताका अभिशेक केल्लो. असले प्रवादी तो सामुएलाक. जेन्ना तो वेतालो पळय ताका आडोवपाची कोशीश करता. तूं वयता मातसो राव. जेन्ना तो वेतालो पळय त्या आंगवस्त्राच्या पोंताक धरता आनी तें आंगवस्त्र पिसता. ताणें घातलेलें पळय तें आंगवस्त्र ताणें दवरलेलें पळय तें आतां पिसलें म्हणल्यार आतां साऊल कितें थिंगासोर सारकें भितरलें मिजाशेन भरलेलो आसा. हांवें पातक आदारला अशें ताणें म्हटलेलें पूण पातक भितर आसलें पळय तें पातक भितरलें भायर सरोंक ना. आनी ताणें ताजो खरो रूप आसा पळय तो थंय दाखयलो. तुमी पातक केल्या उपरांत तुमी सोरेस्पराच्या हाजीरपणान येता, वय हांवें चूक केला म्हाका तूं आतां हे वखदाचेर बोक्षणें दी. आनी उपरांत तुमी घरा वचोन आनी घरा गेल्या उपरांत तुमचे बायलेन चिकनाचे कोडयेन थोडेंशें मीठ घातलें जाल्यार वो थिंगासो तो मसालो आनी कितें तें उणें पडलें जाल्यार आनी तूं चर्चीन म्हणटाय सोमया म्हाका एकदम राग येता तूं म्हाका सारको बोगशी आनी म्हाका रोखडो थिंगासो राग येताय आनी म्हाका तूं बोगसोणें दिवं ह्या भाशेन तूं इगोजेन थिंगा मागणें कोत्ताय. पूण घरा मागीर ती कोडी सारकी ना जाल्यार मागीर तूं घरा वचोन कितें कोत्ताय? वय पयलोच तुका थिंगा रोखडो राग येता. मागीर तूं गळा सोडून मारताय. बायलेक तूं बोप मारताय. तिका नाका जालेलें म्हणटाय. पूण सोबेन तुवें बोगसोणें मागलेलें. पळय हांव सदांच न्हू अशेंच कोत्ता. तूं चूक कोत्ता आनी सोरेस्पराच्या हाजीरपणान येवन ताचे लागीं बोगसोणें मागल्या उपरांत तूं परतून तेंच कोत्ता हें सारकें न्हय. तूं चूक कोत्ता आनी मागीर बोगसोणें मागता आनी हें सारकें न्हय. अशें तूं कोत्ता जाल्यार तुका तें भिरांत. ही तुजी संवय जावंक दिना काय. आनी ह्या भाशेन तूं चूक कोत्ता आनी तूं बोगोर बोगोर सॉरी म्हणटा जाल्यार तूं म्हणटाय पळय ताका व्हॅल्यू वाचचें ना आनी तुजो पासून कांय व्हॅल्यू वाचचो ना. हाचो अर्थ जेन्ना पळय तूं चूक कोत्ताय आनी बोगसोणें मागचें न्हू अशें हांव म्हणना. ह्या भाशेन तूं कितलो तेंप पासून पातक करीत रावतलोय आनी केन्ना मेरेन पश्चाताप करीत रावतलोय. जेन्ना हांव एक स्टुडंट आसलो, बोगोर बोगोर म्हाका सोतायताले, बोगोर बोगोर हांव चूक कोत्तालो, तेन्ना हांव सर्वेस्पराशी वेता. हांव काळजांतल्यान रडोन हांव सर्वेस्पराक अशें म्हणटालो, सर्वेस्परा हांवें तुका जायतें दूख दिल्लें आसा, हांवें चूक केली आसा, सर्वेस्परा बापा म्हाका तूं बोगसोणें दी. आनी सर्वेस्पर म्हज्या काळजान उलयलो, तूं ह्या भाशेन कितलो तेंप म्हणून पातकां करीत रावतलोय. तर सांगपाचो अर्थ म्हणल्यार हें कितलो तेंप म्हणून तूं पातकी जिवीत जेवतलें, तूं केन्ना सोडून तूं म्हजे भाशेन जिवीत जियेतलोय. तूं बोगोर बोगोर चुकी कोत्ता आनी बोगोर बोगोर तूं फकत बोगसोणें मागताय जाल्यार पळय नाश जाता पळय तांचे पासून तूं केन्ना रडटलोय. तुजे चुकीक लागोन तुजे पातकाक लागोन तूं रडटाय पूण नाश जाता पळय त्या ओतम्या पासून तूं केन्ना थिंगासोर रडोंक पावतलोय. म्हज्या भावा भयणानो हांव सांगता तें मातशें आयकात. जेन्ना जेजू क्रिस्त ताचो येवपाचो दीस लागीं पावला जाल्यार आमी चोतरायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. बरे भाशेन जिवीत जिवंक जाय हे भाशेन पेद्रू म्हणटा. दुसरे पेद्रूची चीट 3 आनी 12 आमी पळयता. आतां आमी तें वाजुया. सर्वेस्पराचो परतून येण्याचो तो दीस आसतलो तो. त्या दिसा मोलोप गडगडो नाच जातलें, सृश्टीचे दांतून कोडोन वेतोलें, पृथ्वीचो आनीक तातूंतल्या आसतल्या सगळ्याचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोप आखटें भाशेन नाच जातलें, तो देवाचो दीस बेगीन पावल म्हणून आशेन रावात. तो दीस येतलो म्हणून आमी नाशेन रावचें. आमी त्या दिसाची वाट पळोवची. कशें आपल्याचे चालरितीन आनी भोक्तीन, कशे भाशेन चोतरायेन आमी चलचीं. कशीं जिवंक जाय अशें सांगता. चोतरायेन आमी रावचीं. तेन्ना तुमकां पवित्र
बरी ती चाल देव भक्ती धरून कसो मनीस असो तो रावचो म्हूण ह्या सुवातेर अशें बरयल्लें आसा. जोरी तुमी पोत्तून पोत्तून त्यो चुकी करून थिंगा पातोक आदात्ता, सोरेस्परा कडेन हांवें पातोक केला अशें म्हणत तूं थिंगा रावत जाल्यार पळयात साऊल पासून अशेंच थंयसर कोरी. पयले सामुएल 15 आनी 30 पळोवया. ताणें म्हटलें, हांवें पातोक आदारला. थोड्याच मिनटान थोड्याच वक्तान सेकंड टायम पोत्तून तो मानता हांवें पातोक केला म्हूण. जोरी तूं खरोच पश्चाताप करता जाल्यार तुजे वागणुकीन थिंगासर बदल जावंक जाय. तूं उलयताय तुज्या एक्शनान थिंगा बदल जावंक जावो. पूण खूंय बदल आसा. त्या प्रवाद्या लागीं तो थंयसर सारको वागूंक ना. आपूण राजा म्हणून आपल्याक जाय ते भाशेन केलें. ताजी आंगोस्त्रां ताणें ओडून काडलीं. आनी पोत्तून मागीर तो अशें म्हणटा हांवें पातोक केलें म्हूण. पयलो सामुएल 26 वड 21 साऊलान म्हटलें, हांवें पातोक आदारलां. हे म्हजे पुता दावीद, तूं आतां पोत्तून यो म्हजो प्राण. आयच्या दिसा तुज्या नदरेन तें मोलादीक. तो मोलादीक. ह्या पासत दावीद हांव तुका कितें त्रास हांव करचो ना. पोत्तून येयलो पण तो कितें करूंक सोदता तो ताका मारूंक सोदता. हें तूं मागीर वाजोवंक जाता. साऊलान 3 फावटी ह्याच भाशेन म्हणलें, हांवें पातोक आदारला, हांवें पातोक केला, हांवें पातोक आदारला. पूण ताका कितें बोगसोणें फावो जालें? साऊलान म्हणलें, वय हांवें पातोक आदारला. हें सगलें म्हणलें आसतना पासून ताका बोगसोणें मेवलें काय ना ताजें कारण कितें काय? तो तोंडानूच बेश्टें तें मानून घेतालो. पूण ताच्या जिवितांत कसलें थिंगासर सुदार दिश्टी पडोना. तो तोंडान आपल्याची चूक ती मानून घेता पूण तुजे भितरलें तो राग तो वसोंक ना. त्याच भाशेन भितरल्यान तो दुयेस कोरी. त्याच भाशेन तो ताका हेट कोरी. तो ताका हेट करतालो आनी तो दुयेस कोरी, ताका नाका जाल्लें कोरी आनी दाविदाक तो रागान मारूंक सोदतालो. दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदतालो आनी वयल्यान हांवें पातोक केला, हांवें पातोक आदारला अशें तो म्हणत आसा. फ्रेंड्स, तुमचे मदें कोण अशें करीत आसा काय? तुमचे मदें कोणाचे भितर सावलूचो स्वभाव आसा काय? हांवें पातोक आदारला अशें तूं फकत म्हणटाय पूण तें पातोक तूं सोडिनाय. हांवें पातोक आदारला अशें तूं मानताय पूण त्यो पातकी संवयो तूं सोडिनाय. पूण तूं अशें करता जाल्यार तुका बोगसोणें मेवचें ना. तुका बोगसोणें थंयसर मेवचें ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा ओत्मिकायेन तुजें दूख तुवें दवरचें. तेंच सारकें पश्चाताप हाडटा. कित्याक ओत्मीक रुपान तूं दुखी जावचो. जो खरो पश्चाताप आसता पळय तुज्या भितर एक बदल हाडटा. बदल नासतना तूं पश्चाताप करीत, बदल नासतना फकत तूं थिंगासर बोगसोणें मागीत जाल्यार नो. जाल्यार हें केन्नाच थिंगासर मानून तो घेवचो ना. परत्या सर्वेस्परा बापा, तूं आपल्याच्या उतरां वरवीं आमचे लागीं सारको उलयलाय. आयज जीं लोक खंय पासून आसता तीं उतरां आयकोता हें उतर तीं आयकोन तीं भावार दवरतात आनी तें मानून घेतात. म्हजें सांगता तीं आतां मागणें कोत्ता बापा. फारो, साऊल आनी यहूदा तांचें तशें मन आसलें पळय तसलें मन आमचें आसचें न्हू म्हणून आमी. दाऊद ज्या भाशेन आपल्याच्या काळजांतल्यान पश्चाताप करता तसलें तूं काळीज दी. दाविदा भाशेन आमी पासून आमच्या काळजांत पश्चाताप करता तसलीं जावची. हें सगळें आमी आयकलां तें आमच्या कोन्यांनी घालपाक तूं आमकां आदार दी. निबोर स्वभाव आनी निबोर मन आमकडल्यान पयस काड बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.